ISLचे सेमीफायनलींत हरिल्ल्यान ट्रॉफी जिखपाचें स्वप्न शेणलें तरी FC गोवान तो सुपर कपाचें टार्गेट दवरून प्रॅक्टीस सुरू केल्या. बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार सोमारा सांजे कोच डेरिक पेरेराच्या मार्गदर्शनान FC गोवाची प्रॅक्टीस जाली. हेड कोच सर्जिओ लोबेरा पॅटर्निटी लिव्हेर तांच्या देशांत स्पेनाक गेला. FC गोवा 1 एप्रिलाक ओडिशाक वतले. तांची पयली मॅच 3 एप्रिलाक ATK आड. चौथ्या ISLात FC गोवा फायनलीत पावंक अपेशी जाले, पूण ह्या टीमीन आपलो क्लास दाखयत लिगात बऱ्यापैकी अटॅकिंग खेळ केलो. आता असोच टॉप खेळ सुपर कपात मानुएल लांजारोटे, फेरान कोर्मिनास आनी हेर करतले अशी FC गोवाचे फॅन्स आशा दवरता. सुपर कप ही नॉकआउट सर्त आशिल्ल्यान पयल्याच मॅचीत खेळ बेस बरो जावचो पडटलो, नाजाल्यार भुवनेश्वरात एक मॅची पुरती वारी जावपाचो भंय पंगडाक आसतलो. एप्रिलाचे 3 तारखेर FC गोवा ATK आड कलिंगा स्टेडियमार खेळटले पयली मॅच. ह्या सर्तीचे तयारेक डेरिक पेरेराच्या मार्गदर्शनाखाला आता नेट येतलो आनी प्लेयर थोड्या दिसांची सुटी घेवन आता आपले पीक फिटनेस दाखयतले अशी आस्त आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आनी इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.